नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. कॅश फॉर जॉब स्किमांत पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप नी योग्य प्रकरणांची जावपाक जाय आशिल्ली खोलायेन चवकशी सांगता आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार. एस्कॉर्ट वेबसायटी वरवीं गोंयांत चलपी शिनळकी वेवसायाचो पुलिसांनी केलो पर्दाफाश. उत्तर प्रदेशांतल्यान एकल्याक केली अटक. आठ दीस जाले वेडी साखळेचे लोक उदकाविणे. अधिकारी खणून खणून फॉल्ट सोदता, मात फॉल्ट मेळना. टँकरांतले उदक कितले दीस म्हणून वापरप थळावे उदास. उद्देगीक वसणुकेतल्या प्रदूषणाच्या विशयावेल्यान तापली सांज उजे. आरियलची ग्रामसभा तर घरपट्टी आणि व्यापार वेवसायिक कर वाडोवपाच्या विशयावेल्यान मळकणे जालो बोवाळ. मजगती सांताक्रूज ग्रामसभेत रंगले माफीनाम्याचे राजकारण. भगवान बिरसा मुंडा विशेष गौरव यात्रेक तिसरे दिसा उपाट प्रतिसाद. आदिनायक भगवान बिरसा मुंडांचो गोंयांत एकूय पुतळो ना, तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर पुतळो उबारचो. तरणाट्यांची सरकारा कडेन मागणी. आणि बिरसान लांब पल्ल्याच्या हायपरसोनिक मिसायलची केली यशस्वी चाचणी. वेगवेगळे पेलट भरपा खातीर डिझायन केला मिसायल. 1,500 किलोमिटरा परस चड आसा रेंज. आता खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप योग्य न्ही. ह्या प्रकरणांची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशें आदले मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो खडेघाट फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकार सांगता. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आतामेरेन अटक केल्ल्या दुबावितांचो राजकीय संबंध नाशिल्ल्याचे काल पुलिशेन सांगिल्ले. हेच फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगले, पुलिशेन कोणाकूच प्रमाणपत्र दिवचे न्हू. खरें म्हटल्यार ह्या प्रकरणांची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशें ताचें म्हणणें. म्हाका दिसता पुलिसांनी असा एकदम सर्टिफिकेशन दिवपाक इतक्या लेवलीक वचूंक जायना आसलें. इतलें हांव म्हणी. अरे इन्व्हेस्टिगेट करा न्ही. तुम्ही सीएम आशिल्ले तेन्ना सर ते चलताले म्हटलें तेणी 2016तल्यान चलताले म्हटलं. काप आसतात ना कोणाची सांगपाक. हांव पॉलिटिकल लायफांतसून हांव हे घेता, निवृत्ती घेईन अशें कोणें दाखयलें आनी कोणें सांगलें जाल्यार प्रूफूय नाका. फक्त कॅन्डिडेटान येवन सांगचे येस यू हॅव डन दीस म्हणून. अटक केल्ल्या बायलांनी ह्या नादी कोणाक तरी सरकारी नोकऱ्यो दिल्याच आसतल्यो, नाजाल्यार इतले लोक तांचे म्हऱ्यान वचपाकूच शकनात अशें पार्सेकार सांगता. ह्या बायलांचे राजकीय संबंध असल्या शिवाय तांचेर कोण कसो विश्वास दवरपाक शकता अशें पार्सेकार विचारता. फोंडे तालुक्यांत ह्यो गजाली सगळ्यांत चड घडिल्ल्याचे पार्सेकाराचें म्हणणें. म्हाका सांग, येथे जे महिलांक धरली, ज्या महिलांचेर कंप्लेनी आयल्यो आनी धरली, ती कितें दुकानां घालून धरूंक बसूंक नासली. तांच्याकडे लोक वताले कारण त्या गांवांत तांच्यांनी आदी दिल्ल्यो कोणाक सक्सेसफुली ही ऑपरेशनां जाल्ली म्हणून जावं शकताले न्ही रे. रासरोस जे जाले, एखाद्या महिले कडेन वचून लाखांनी दितात आणि कोटी जमतात. हाचो जो अर्थ तेणी सक्सेसफुली ही ऑपरेशनां इन द पास्ट केल्यान ते काय दुकान घालून बसूंक नासले न्ही. LIC एजंट बसतात तशे. म्हणजे ताणी ह्या मार्केटांत आपली विश्वासार्हता तयार केल्ली असो ताचो अर्थ जाता. ह्या माध्यमांतसून हाच्या पयलीं ह्या मार्केटांत ती स्थिर जाता आसतना ताणें आदी कोणाची केल्यान, खंय केल्यान ही काडणे आवश्यक आसा. आणि हे ज्यो महिला हिरोईनी ज्यो फुडें सरतात त्यो लागे मंत्र्याकडे लागी असल्या शिवाय, सरकाराकडे लागी असल्या शिवाय कोण तांचेर विश्वास दवरचो ना. आणि खंय जाला, फोंडे ह्यो गोष्टी खूब जाल्यात. कारण फोंडे 4य मंत्री. आता कोणेय आरोप करचो ते काय हे ना. पूण म्हज्या वेळार केन्ना असलो आवाज जाल्लो जास्तीत जास्त कशें एका मंत्र्यान आपले केले किंवा आमदाराचे केले काम अशें लेफ्टान. सर हेजेर जे खरे भुरगे असतात, शिकून आपले एग्जाम दिवपी भुरगे असतात तेंचेर अन्याय जाता रे. PDAचेर अन्याय जालो मरे. PDAचेर कितें सांगतलो समजलें. अक्षम्य गुन्हो हो. सरकारचो खंयचोय गुन्हो हो सोशीन, पूण हो दी तरुणाचेर हो अन्याय जो जाला
आणि कोण रे ही बाई खंयच्योय हो तांकां घेऊन जाला. दिस इज व्हेरी बॅड. कोणाच्या हातान पडले हे रिक्रुटमेंट, कोणाच्या हातान पडले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणां दिसान दीस वाडत आसा. येल्ले दिसा नवी नवी प्रकरणां सामकार येतात. सरकारी नोकऱ्यो दिवपाच्या हायस ताकून लोकांची फटवणूक करपाच्या प्रकरणात आतां मेरेन 29 FIR दाखल जाल्यात, जाल्यार 33 जाणांक आतां मेरेन अटक केल्यात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात उत्तर गोंयांत आतां मेरेन 13 दुबावितांक अटक केल्या. दिवचल, आक्षे, पर्वरे, पोरणे गोंय, म्हापसा आणि कोलवाळ ह्या पुलीस स्टेशनांचेर आतां मेरेन 17 कागाळी नोंद जाल्यात. दुसरे वटेन दक्षिण गोंयांत आतां मेरेन 20 दुबावितांक अटक केल्या. अटक केल्ल्या मदीं 6 बायलो आणि 14 दादल्यांचो आस्पाव आसा. दक्षिणेत आतां मेरेन 12 कागाळी नोंद जाल्यात. अटक केल्ल्या दुबावितां कडल्यान 2 मिनी बशी, 12 चारचाकी तशेंच 4 स्कुटरी जप्त केल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. आतां मेरेन अटक जाल्ल्या दुबावितांची नांवां अशीं: पुजा पुरुषोत्तम नायक, दीपश्री सावंत गावस, पुजा उर्फ प्रिया यादव, श्रुती प्रभुगांवकर, उमा पाटील, शिवम पाटील, रामेश्वर मांद्रेकार, मिथिल च्यारी, योगेश शेणवी कुंकळीकार, मोहम्मद सादिक शेख, प्रकाश राणे, पराग रायकार, गोविंद मांजरेकार, सूरज नाईक, सोनिया आचारी, विषया गावडे, संदीप परब, माणिकराव राणे, अजित सतरकार, सागर नायक आणि प्रितेश च्यारी. आतां मेरेन नोंद जाल्ल्यो कागाळी: उत्तर गोंयांत दिवचले 5, आक्षे 4, पर्वरे 2, पोरणे गोंय 1, म्हापशें 1, कोलवाळ 1. दक्षिण गोंयांत वास्को 4, फोंडे 3, म्हाड्डोळ 2, काणकोणा 2, मडगांव 1. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एस्कॉट वेबसायटी वरवीं गोंयांत चिनळकी वेवसाय चलोवपी टोळयेचो पर्दाफाश केला. हे प्रकरणात गोंयांत पुलिशेच्या गुन्यांव फाटल्यान योगेश कुमार ह्या तिसऱ्या दुबाविताक उत्तर प्रदेशांतल्यान अटक केली. दुबावित दीपिका वर्मा .com ह्या नांवान वेबसायट चलयतालो. पुलिसांनी दुबाविता कडल्यान इलेक्ट्रॉनिक वस्तूय जप्त केल्यात. गोंयांत बेकायदेशीर शिनळकी वेवसाय चलतात हे आरोप जाताले आनीक ह्याच फाटभुंयेचेर आयज क्रायम ब्रांचेन एक एस्कॉर्ट सर्वीस जी आसा ती बस्ट केल्ली आसा. आनीक हो जो एस्कॉर्ट सर्वीस आपली वेबसायट चलोवपी आसा तो गाजियाबाद UP हांगा रावपी. आनीक हेका जे गोंयचे क्रायम ब्रांच आसा त्या क्रायम ब्रांचान गाजियाबाद पुलिसांची मदत घेवन तेका अरेस्ट केल्लो आसा आनीक तेका आतां गोंयान हाडून तेका कस्टडीन दवरलेलो आसा. जाल्यार हो जो अरेस्ट जावपी आसा तो योगेश कुमार, तेजें नांव, वय 41 वर्सां आनीक तेका आतां गोवा पुलिसाच्या कस्टडीन हाडून तेका दवरलेलो आसा. आनी त्याच बरोबर तेजे जे कॉम्प्युटर म्हणात, CPU म्हणात, जी तेजे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स जी आशिल्ली ती सगळी त्या बरोबर सीज केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर. 8 दीस जाले आमच्या नळांक उदक ना. टँकरांतलें उदक कितले दीस म्हणून वापरप? वेर्डी साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस जाले उदकाच्या समस्येक तोंड दिवचें पडटा. अधिकारी खोणून फॉल्ट सोदतात, मात फॉल्ट मेळना. थळावे उदास जाल्यात. वेर्डी साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस उदकाची पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान लोकां मुखार व्हड समस्या निर्माण जाल्या. सध्या ह्या गांवांतल्यान घरांक टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी फॉल्ट सोदतात. जायत्या सुवातींनी खड्डे मारून पायपलायन तपासली, मात फॉल्ट मेळना. फॉल्ट मेळना जाल्यार ही उदकाची समस्या कशी सुट्टली असो प्रश्न लोकांक पडला. आदलो नगराध्यक्ष राजेश सावळ तशेंच समाज वावुरपी मिलिंद नायक हांणी ह्या विशयाचेर उजवाड घाला आनी बेगिनात बेगीन उदका पुरवण सुटसुटीत करची अशी मागणी केल्या. काही विषय विर्डी विलेज जे साखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक बिलॉंग करता, हांगाचो स्थानीक आमदार PWD मिनिस्टरूय आहा, गोंयचो मुख्यमंत्री आहा. इतलें आसून आमकां लास्ट 8 दीस जाले उदकाचे सिच्युएशन्स फेस करचे पडटा. विर्डी ह्या गांवान गेले 8 दीस उदक ना. टँकरीन उदक सप्लाय करता, पण ते कितके पर्यंत लोकांक पावता हे एक प्रश्नचिन्ह आहा. दुसरो प्रश्नचिन्ह आहा की हें उदक कितले पर्यंत सेफ, तेजी सर्टिफिकेट कोण दितलो हो प्रश्न आसा. सांगपाचें म्हणजे जे लेबर्स PWDचे स्टाफ हांगा काम करता, म्हाका दिसता विड्डे गांवान लास्ट तेंच्यांनी 8 दिसांक 10 ते 12 जाग्यार फोडलेलें आसा, पण तांकां सोल्युशन कांयच मेळना. वेगवेगळ्यो अफवाज हांगा उडयल्ल्यो वयता की खंय बाटल्यो शिरताल्या, कोणेन आनीक कितें केलां म्हणून. पण एक्च्युअल सिच्युएशन आयज जेन्ना आमी लायव्ह हांगा पळयलें तेन्ना आमच्या समोर पायप कट केले तेंच्यांनी चॅक करपाक, जाल्यार आमकां दिसून येयलें की हेतून प्युअरली एअर बबल्स भायर सरल्या, न की आनी कितेंच मेळूंक ना.
प्लस आमी तेंच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेतलेली लास्ट 8 दिसांक जितले कडेन तेंच्यांनी फोडलेले आहा तांकां खंयच बाटली मेळिल्ली ना किंवा कितेंच मेळिल्लें ना ब्लॉकेज. म्हाका गव्हर्मेंटाक विचारपाचें आसा की आपालकायी जी वस्तू जीवनदायिनी म्हणून आसा, जी गरजेची वस्तू आहा तेका लागून सरकारा कडेन पयशे ना. हो सरकार फक्त इव्हेंटाचो आसा काय खरेंच लोकांचें सिच्युएशन फेस करपाक लागून हे उबे आसा? तशें जर आसा म्हणटा जाल्यार हे सिच्युएशन आयज अशें कित्याक? 8 दीस जाले हेजेर सोल्युशन ना आनी आज सुद्दां खंयचोच टेक्निकल पर्सन फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सप्लेन. फाटल्या शेनवारच्यान विट्टे गांवाक उदक ना. हांवें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून इंजिनियराक कॉल केलो ऑन संडे आनी ताका सांगलें की हांगासर उदक ना म्हणून. मंडे वचून हांवें ताका मेमोरंडम हो सबमीट केलो की विट्टे गांवाक आमचें उदक ना तेन्ना तुमी मातशें लक्ष दिवचें. तेजी कॉपी हांवें मुख्यमंत्र्याकूय ऑफिशियल एड्रेसार धाडलेली आसा. एक्सपेक्टेड आसलें की 1-2 दिसांनी प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून, पूण आयज तब्बल 8 दीस जाल्लेले आसा. अजून पर्यंत उदकाचो प्रॉब्लेम जो आहा पळय तो सॉल्व जाल्लो ना किंवा तेजें सॉल्युशन केन्ना आमकां मेळटलें हें बीन आमकां खबर ना. आमकां एश्युरन्स कांयच ना की उदकाचो आमकां विट्टे गांवाक परत आहा तशें उदक केन्ना रिज्यूम जातलें तें. सद्या आमकां वॉटर टँकरांतल्यान उदक सप्लाय केल्लें वयता, पूण तें बीन गॅरंटी ना की बाबा तेजें कोणी सर्टिफाय केला, तेजें टेस्टींग केलां काय ना तें. सो होपफुली आमकां हें उदक रेज्यूम जावपाक जाय. आनी मुख्यमंत्री एज अ PWD मिनिस्टरूय आसा आनी ताका लागून आमी तेचे कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीना जो उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा पळय तेणीन स्वता लक्ष घालून मातशें सॉल्व करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. उद्देगीक वस्तुकेतल्या कोयराक लागून जावपी प्रदूषणाच्या विशयावेल्यान सांज उजेदी आर्यलची ग्रामसभा तापली. कारखान्यांतलो कोयर शेतात वचून प्रदूषण वाडिल्ल्यान ग्रामसभेत लोकांनी तिडक उक्तायली. ह्या कारखान्याक लागून प्रदूषण जावन लेगीत कांय पंचवांगडी ह्याच कारखान्यांत वचून खेळां आनी कार्यावळीं खातीर देणग्यो घेतात म्हणून लोकांनी ग्रामसभेत नदरेक हाडले. देखून ह्यो देणग्यो घेवप बंद करचे आनी ह्या कारखान्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली. पंचायत हे आम्ही फांसी दिताय बट हो पॉयंट रेज जालो की आमचे पंचायत मेंबर जावन जो कंपनी आमी ओपोज करताय तेंकडे डोनेशन मागताय. सो हो एक बरो व्हडलो इशू जाला आमगेलो आनी एश करप न्ही. आमी ओपोज करताय आनी थिंगासून डोनेशन हाडप म्हणल्यार सारकी न्ही. सो हो एक आमगे टॉपीक जालो. प्लस आमचो गार्बेजीचो अजून आमी पंचायत पयशांचे आमी सगळे गार्बेज कलेक्शन करताय पण अजून फी लायली ना. सो हेज्या मुखार आमी ती एक फीज लावपाक हांवें एज अ युजर चार्जीस म्हणून आसा. जायते इलिगलिटी जाता. आमची पोल्युशन चड आहा आनी पोल्युशन आमकां खंयचो डिपार्टमेंट सपोर्ट करना. लायक आमची सिहात कंपनी आसा ती आमची हिंगा इतलो वास येता. आमचो सगळो पंचायत डिस्टर्ब प्लस आमची इरगोच आमकां लागीं आसा आनी आमची इस्कुलांय लागीं आसा. इतलेच आमचो वास येता आनी पोल्युशन बोर्ड आमकां कांयच ना म्हणून सांगता. सो हेजे आमी आमची डिपार्टमेंटान मातशी लक्ष घालपाक जाय. ग्रामसभाचे जाय डिस्कशन जालें जे म्हणजे प्रपोजल आसलो ते पास जाले कितें जालो ते. दुसरें जायते सर्वे नंबर 9 सर्वे नंबरांक इलिगल एक्टिविटी स्टार्ट आहाय. आतां आमी पंचायताक सांगिल्लो तेजेर पंचायता कडेन एक नोटीस बोर्ड घाल आनी तितून कित इलिगलिटी आहाय सो लोकांक कळटा तितून प्लॉट घेत जाल्यार बाबा आपूण त्रासान पडो नाका म्हूण. सो हे सगळे डिस्प्ले करूंक लायले 9 सर्वे नंबर. एक सर्वे नंबर असो आहा ZP फंडाचे रस्तो जाला आनी पंचायतांनी तेका रस्तो जालो म्हणून एनओसी दिलो आहा आनी थिंग ड्रेनेज आहलो प्लॅनाचे दाखयला. आतां थिंगा स्पेक्शन चोवपाक गेले जाल्यार ड्रेनेज ना. सर्वे नंबर 36/1 आनी एडविन कार्वालो हिंगा पयलो हें आहलो कोण म्हणटा सेक्रेटरी आहलो. सो तेगेले 3 फ्रॉड असो मेळ्ळो आहाय आमकां जे फ्रॉड एज पर TCP अप्रुवल बट TCP अप्रुवलू ना त्या कडेन पयलोसून. जे आमी विलेजर ऑब्जेक्शन घाताय आतां गोवा कार्बन पोल्युशन कोता आमकां मागीर नुस्त्या फॅक्टरी स्क्रॅप यार्डा हिंगा पोल्युशन जाता. आतां पंचायत काप जाला रिसंटली. पंचायत कापाक पंचायतान 1 लाख तांकां फंड दिला. आतां पंचायत मेंबर हे कोण आमी गांवचे ऑब्जेक्शन काडाय तेंका वचोन फंड हाडाय पंचायत काप म्हणून सांगून आनी हे बाट दिता कित्याक पंचायतान चल दिया म्हणून. आनी एश कोन हें वाल्यान फेर्नांदीस म्हणटा तो डेप्युटी सरपंच एक्स डेप्युटी सरपंच तेणी काम केलो न्हय तो येयलो न्हू पंचायता मेंबर आमी दिल रे एश म्हूण. सो आमी आतां डिमांड केला पंचायत कापू नाकाय म्हळ्यार पंचायत कापू नाकाय फंड तुमी स्पोर्ट्स क्लबा दियाय आम प्रॉब्लेम ना बट पंचायत कापूंक नाकाय कित्याक पंचायत कापूक तेतून एक चान्स पडा वचोन हाडूंक. दुसरें आतां आमगे गोवा कार्बन हितू पोल्युशन स्टार्ट जालां
हांव एक अपील करता तुमच्यान, आतां क्रिसमसाक आमगे स्वीट्स कोतले, कोण खायनाका स्वीट्स, कित्याक तितून कार्बन बरो आसतलो. घरपट्टी आनी वेवसायीक कर वाडोवपाच्या विशयावेल्यान आयतारा जाल्ली मळकणेची ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्या लोकांक विश्वासात घेनासतना घरपट्टी वाडयल्या म्हणून थळाव्या लोकांचो आरोप. पंचायतीन घरपट्टेत केल्ली वाड उणी करची म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. मलकर्णे पंचायतीन लोकांक विश्वासात घेनासतना घरपट्टी आणि वेवसाय कर सपटीन वाडयला. ह्या विशया वयल्यान आयतारा मलकर्णे पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्या लोकांक विश्वासात घेनासतना पंचायतीन घरपट्टी 100 वयल्यान 700 रुपयाचेर व्हेल्या. दुसरे वटेन वेवसायीक करूय वाडयिल्ल्यान वेवसायिकूय चाळावले. घरपट्टेत वाड आमकां कशीच मान्य ना म्हूण थळाव्या लोकांनी सांगले. तेन्ना ही घरपट्टेत केल्ली वाड उणी करची म्हूण थळाव्या लोकांनी मागला. सगळ्यांची लायसन्स फीस आसा, सगळ्यो फीस घेता गव्हर्मेंट आमचे कडेन, म्हण आमकां खंय प्रोटेक्शन दिता गव्हर्मेंट. फाल्यां म्हाजो धंदो बंद पडलो जाल्यार म्हाका सरकार कितें दितलो? आनी तेतूर जर हो हावस ट्रेड टॅक्स, कमर्शियल टॅक्स इतलो वाडलो आनी ट्रेड टॅक्स जाल्यार आमी करपाचें कितें? हें इल्लेशें तुम्ही किती सजेस्ट केला पंचायतीक? हांवें सजेस्ट केलें कितें, म्हाकाय बी दिसता पंचायती इन्कम जाय ना न्ही, गरीब पंचायत आमची 3000 लोकसंख्येची पंचायत, तेणें एक 500 रुपया ट्रेड टॅक्स करचो दिसता न्ही आमकां म्हयन्याक न्ही वर्साचो 500 रुपया ट्रेड टॅक्स. आनी तो जो 50 रुपया आता कितलो आशिल्लो पयलीं म्हाका आसलो 15 रुपया ट्रेड वर्सा आनी 140 रुपया हावस टॅक्स आसलो कमर्शियल हावस. तो एकदम 7-8 हजाराचेर 500 रुपया कर, तोय 500 रुपया, दोन्ही मेळून 1000 कर न्ही. आनी तेन्ना चलताले तितले सुद्दां धंद्याक चलना. आनी सरकार आमकां खंय प्रोटेक्शन आता हेजेर कितें सांगलें पंचायती कितें? पंचायतीन आतां 25 रुपया स्क्वेअर मिटर केला आनी ते दुकाना शॉपा प्रमाणे तो टॅक्स हें करता म्हटलें, टॅक्स हावस टॅक्स. आनी हो चडांत चड तेणी पंचायतीन डिसिजन कर, म्हणजे लोक बी येयल्ले ग्रामसभेक, एक 4 ग्रामसभा जाल्यो. ते ग्रामसभेक तेणी मांडलो की 100 रुपया आनी 100 रुपया आनी 4 रुपया हेजे भितर तेणी ठरयल्लें. पण काही लोक ते गांवचे येयले ना ते ग्रामसभेक, 4 ग्रामसभेक. जे दिसा टॅक्स तांकां चड जालो म्हणजे भरपा गेले त्या टायमार तांकां कळ्ळें की टॅक्स खूब वाडलो कडेन आसा. म्हणजे 100 रुपया आसलो तो मनीस 500-600 रुपया भरपा लागलो. पयलीं कितलो टॅक्स आशिल्लो? पयलीं तो असो आसलो की एक घरा समज चिऱ्या घर आसा ताका एक 100 रुपया आसलो असो आसलो. आज तो कमीत कमी 700-800 रुपया जालो. म्हणून लोकांक मातशी एक चळवळ स्टार्ट जाली लोकांचे भितर. आनी आयज ग्रामसभेक म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इतलो लोक येयलो, लोक चाळवून. आनी ग्रामसभेक लोकांनीच बोवाळ केलो आनी तितून भितर तेणी मागीर टॅक्स दिवपाचें हें केलें. घरपट्टी आणि व्यावसायिक कराक थळाव्या लोकांनी विरोध केल्ल्यान निमणे पंचायतीनूय लोकांचे मागणे फुडें नमळायेची भुमिका घेत घरपट्टी आणि व्यावसायिक कर कांय प्रमाणात उणो केलो. टॅक्स वाडोवप हो काळाची गरज आसा आनी वाडयल्लो बी. लोक मातशे संभ्रमान उरले कारण फाटले 1 न्ही तर 5 ग्रामसभा जाल्यो. त्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न केलो पूण त्या वेळाचेर कोणाकच पावलो ना लोक. आनी लोकांक मदीं तो संभ्रम निर्माण जालो. आनी एज पर रेट जी आयज आमची रेट आसा म्हाका दिसता की गोंयभर सगळ्यांच्यान कमी रेट आसा. फाटलीं 10-15 वर्सां टॅक्स वाडयलो ना कारणान लोकांक ती अकस्मात चड दिसली. अदरवायज आयज जी आमची रेट ठरले कडेन आसा ती पर स्क्वेअर मिटर 80 रुपया, मड आसा जाल्यार 3 रुपया आनी RCC 5 रुपया. ते आमकां सांगपाक सुद्दां बरें दिसना. पयली रेट जी आमी ठरयल्ली ती 6 रुपया RCC आनी 4 रुपया मडार दवरली. ती आयज खंय तरी रेड्यूस करून 1-1 रुपयाची पर्यंत दवरले कडेन आसा. आनी आयज सगळ्या सहमत्यान ते मानून घेतले कडेन आसा. पूण तरी आसतना हो टॅक्स जो आसा तो खूब कमीसो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मलकर्णेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. सांताक्रूज पंचायतीचे ग्रामसभेत आयतारा वेगळेच राजकारण पळोवपाक मेळ्ळें. कसल्या तरी भलत्याच विशयावेल्यान माफी मागूंक ना म्हणून ही ग्रामसभा ऐन वेळार रद्द केली. ग्रामसभा रद्द जावचे पयलीं बाजार संकुल, पंचायत घर आनी हेर विशयांचेर चर्चा जाली. फाटले ग्रामसभेत सांताक्रूज ग्रामपंचायत वाठारांतल्या 2 जाणां मदीं वाद जाल्लो. ह्या वेळार एकल्यान दुसऱ्याक वायट उतरां वापरिल्लीं. हे ग्रामसभेत ह्याच मुद्द्या वयल्यान लोक चाळवले. तशेंच त्या दोगांनी ग्रामसभेची माफी मागची म्हूण लोकांनी मागणी केली. ह्याच बोवाळांत ही ग्रामसभा रद्द जाली. लोकांचो जीवन करून रेस घेतला.
क्वेश्चन घेतलेले न्हू क्वेश्चन घेतले एक्झिक्युटिव्ह भायर क्वेश्चन मारीत ना न्हू तेका आमी सांगला ना मारला म्हणजे ते आयकत ना न्हू ते आयकून हे आयकना कितें लोकांचो हेका लागून आतां बोबाव जालो झगडी जातली जातले जाल्यार आमी ती क्लोज केला म्हणजे आमी बंद केला तेका फुडें आमकां स्टॉप करूं हे नाका झगडी जाली हें जालें आयकोपाक तेका लागून आमी ओवर केला ती तो तरी पॉयंट घालता जाल्यार तो आमी फुडले विधानसभेक कितें आतां डिसिजन घेतले आतां सांगूंक शकना कितें घेवन सांग कितें घेतले फुडली ग्रामसभा ते तो गुडी तो घालिना आतां तेणी सॉरी हाडूंक दुसऱ्या ग्रामसभेची पॉयंट घालता ते घेतले आमी एजेंडार घेतलेले तेजे आतांय घेतलेले आमी तिचो भायर उडोवंक ना लोकांचे. दुसरे वटेन थळावी नागरीक एल्सा फर्नांडीस सांगता सांताक्रूज ग्रामसभेत सर्वसामान्य लोकांक उलोवपाक दिनात खंय तिका खंय 3 खेपे उलोवपाकूच दिले ना आयकात तिचे म्हणणे. This is the third Gram Sabha in which my questions have not been taken. गेल्याय फावटी कितें तरी एक्सक्यूज केलोलो ग्राम सभा ओवर म्हटलेले त्याय पयले फावटी कितें एक्सक्यूज केलोलो ग्राम सभा ओवर म्हटलेले तिसऱ्या फावटी जाला क्वेश्चन घेवंक ना क्वेश्चन इतलो इम्पॉर्टंट आसलो क्वेश्चन आसलो प्रोवायड द डिटेल्स ऑफ हाव वॉट प्रोसिजर हॅज बीन फॉलोड टू इनक्रीज द हाऊस टॅक्स आनी हो गेल्याय ग्राम सभाक तो सेम क्वेश्चन आसलो घेवंक ना सो आतां म्हाजोच क्वेश्चन जर आख्या गांवांक फायदो जाता हो गांवांक मातसो सुसेग जाता तोच क्वेश्चन जर ग्रामसभाक घेवपाचो ना आनी ना घेवपाक निमित्त करपाचें आहा दे आर मेकिंग अ अनरिजनेबल अनजस्टिफायड अनडेमोक्रेटीक अनकॉन्स्टिट्युशनल इल्लिगल डिसिजन बिकॉज हांव सरपंचाक विचारतालें तुजें डिसिजन कितें पळय तें तूं म्हाका कंडिशनल क्वेश्चन विचारूंक दितलो ओ तूं म्हाका कंडिशन घालून सॉरी म्हणना जाल्यार तुजो क्वेश्चन घेवचो ना हें डिसिजन दितलो पूण सरपंचान डिसिजन क्लॅरिफाय करचे आदी पयलींच ग्रामसभा ओवर. काँग्रेस पार्टीची पॉलिसी टू ट्रबल द विलेजर्स विथ टॅक्स 25,000 ट्रान्सफर ऑफ हाऊस टॅक्स आसा आणि सरपंच आमची सांताक्रुजाची इज पार्टी मेंबर ऑफ काँग्रेस. आता क्वेश्चन इज हे 25,000 हायेस्ट ट्रान्सफर ऑफ टॅक्स काँग्रेस पार्टीची पॉलिसी लोकांक त्रास करपाची. सेकंड क्वेश्चन हिंगासोर प्रोसिजर फॉलो करिनासतना टॅक्स वाडयला सांताक्रुजाचो. इज इट द काँग्रेस पार्टी पॉलिसी दॅट प्रोसिजर ना कायदो ना ग्रामसभा ना पंचायत राज एक्ट ना आनी आमकां जाय तेन्ना हाऊस टॅक्स वाडयतली आनी लोकांनी तो फारीक करूंक जाय कित्याक आमकां डेव्हलपमेंट जाय. डायरेक्ट विचारूंक जायना तुमच्या डायरेक्ट हांवें लेटर बरयलां आय हॅव पर्सनली रिटन लेटर वेन द ZP ऑफ Congress party has complained against me in the police station. I have written letter to the national president of Congress as well as the Goa state president. I have written. Reply I personally met him. No reply. Because see, politics is a different game. We are not in part of politics. We are part of simple Gram Sabha. We are part of simple villagers. We are part of our simple sansar of tax, questions, development. आता पार्टी पॉलिटिक्स तर थिंगसर पळय सगळीं पेपरां केन्ना पळय करूंक जाय तितलीं केल्या पूण हांव तितून मॅड जावन तितून म्हाका खूब कामां आहा गांवची विच आर प्रायोरिटी तुमकां जाय जाल्यार तुमी विचारा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयज आदिनायक भगवान बिरसा मुंडांच्या रॅलीचो तिसरो दीस. गोंयांत बिरसा मुंडांचो एकूय पुतळो ना तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर बिरसा मुंडांचो पुतळो उबारचो अशी मागणी तरणाटो राहुल गांवकर हांणी बिरसा मुंडाची वेशभूषा करून सरकारा कडेन केली. आदिनायक भगवान बिरसा मुंडा हांचे जयंती निमतान राज्य सरकाराचे वतीन 5 दीस गोंयभर विशेष गौरव यात्रेचे आयोजन केला. आयज हे यात्रेचो तिसरो दीस. आयजूय हे गौरव यात्रेंत हजारांनी गोंयकारांनी वांटो घेतिल्लो. पळयात.
बिरसा मुंडा हांचो एकूय पुतळो ना तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर बिरसा मुंडा हांचो पुतळो उबारचो अशी मागणी बिरसा मुंडा हांची वेशभूषा करून यात्रेंत वांटेकार जावपी राहुल गांवकर हाणें सरकारा कडेन मागणी केल्या. जाय युवकांनी आज कशें आसा थोडे युवक जे आसा ते कितें म्हणटा की आपल्याक कितें मेळटलें असो स्वार्थीपणां थोड्यांचे मनान जमलेले आसा की म्हाका कितें मेळटलें. बट त्या टायमार बिरसा मुंडान म्हाका कितें मेळटलें हेचो विचार करूं ना. तेणें समाजा खातीर समाजाचो तेणेन विचार केलो आनी म्हणून तो लढलो, म्हणून तो मुखार पावलो. जर आज युवक अशेंच जर म्हाका कितें मेळटलें म्हाज्या फायद्या खातीर जर कितें करपाक लागले जाल्यार आमी खंयच मुखार पावपाना. सगळ्यांनी एक जावपाक जाय आनी जे आमचे इश्यूज आसा जे कितें आसा ताचे खातीर सगळ्यांनी मेळून लढपाक जाय. म्हणून हो एक संदेश हांव ह्या माध्यमांतल्यान दिवपाक सोदतां. सरकारा कडेन एकूच म्हाजी मागणी की सरकारान गोंयांत बिरसा मुंडा एक आमचो मोठो वीर किंवा एक भगवान बिरसा मुंडा आमी म्हणटा ताका भगवान. आनी बाकीच्या स्टेटींनी सुद्दां मोठे मोठे भगवान बिरसा मुंडाचे स्टॅच्यू बांदलेले आसा आनी वेगळे वेगळे लायब्ररीज आसा तांकां भगवान बिरसा मुंडाचें नांव दिल्लें आसा. तशेंच म्हाका एक सरकाराक सांगपाक जाय, ह्या भाजप सरकाराक सांगपाक जाय, डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगपाक जाय, भगवान बिरसा मुंडाचो एक स्टॅच्यू गोंयांत जावचो असो म्हाकाय दिसता. आनी भगवान बिरसा मुंडा हें नांव किंवा हो क्रांतिकारी 150 वर्सां फाटीं जाल्लें पूण आतांच हालींच ह्या एक 10 वर्सांक भगवान बिरसा मुंडाचें खंय तरी नांव येता. हें भाजप सरकारानूच केल्लें आसा. मोदीचो हें आसा की भगवान बिरसा मुंडा हो एक हिरो करचो. हें मोदीचेंच स्वप्न आसा किंवा डॉक्टर प्रमोद सावंताचें. सो तशेंच ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां, मागपाक सोदतां की गोंयांतूय आमच्या भगवान बिरसा मुंडा चो एक स्टॅच्यू जावचो असो मागचो. तशेंच आमचे ST समाजा खातीर वेगळे वेगळे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम सेंटर्स हेंय जावचें आनी ताका नांव भगवान बिरसा मुंडाचें दिवचें किंवा वेगळे वेगळे कितें प्रकल्प जे जाता ताका भगवान बिरसा मुंडाचें नांव दिवचें अशें मागणी करता. म्हणजे हो पुतळो जो आसा खंयसर म्हणजे खंयच्या भागान जावचो किंवा कितें आसा तशें कितें बीन तूं म्हाजें स्वप्न आसा की प्रत्येक तालुक्यान जावचें. पण प्रत्येक तालुक्यान जावपाक खूब वेळ वयतलो. पूण प्रत्येक तालुक्यान पयलीं सुरवात जर जातली जाल्यार पणजेच्यान सुरवात जावची अशें म्हाजी एक इच्छा आसा किंवा मागणी आसा सरकाराक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.